Eva मुखार उबो रावशाक आमचे मोदल्या फावो फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडोन जाल्यार जिवो कोणूच उरोत कशाय आमकां जिवीक उरच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीक उरच्या आयज देव आमचो उलयतलो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबास्टियांव कॉस्ता आनी फॅलिक्स गॉन्साल्वीस देवान तांकां सर्गींचें सूख फावो करूं हे भेटेंत आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जिना अल्मेदा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया विल्मा आपणा पासत मागूंक लायता कोविड-19 हे पिडेक आपूण सांपडला देखून ताचे पासत मागुया देवान ताका पिकोणेचो हात लावूं आनी हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात भोव करून कोविड-19 ही पिडा परतून पसरपाक लागलेली आसा जायतीं जाणां परतून इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात तांचे पासत मागुया आमकां सगळ्यांक सुरक्षा दी म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तेच्या भाव भयणीनो पातोक म्हणल्यार एक व्हड दुयेंस आनी पातका वरवीं आमकां मरण येता जशी परी आतां ह्या दिसांनी आमी कोविड-19 हे पिडेक लागून परतून काचांबूळ जावपाक लागलेलो आसा संवसार आमचो भारत देश परतून काचांबूळ जावपाक लागलो आसा सगळ्याक ही काचांबोळाय चालूच आसतली जाल्यार पातोक म्हणल्यारूय असलेंच पातोक आमकां मरण हाडटा देखून पातोक पयस करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया आनी जायते फावटी आमकां सोयेक मेळ्ळ्यात पातकाचेर आड झूज मांडूंक ती आमी फावो ती परी घेवंक ना विस्वास देवाचेर आमी दवरूंक ना असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्पदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून थळान सारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत लागून सदांच सांकवार मरे सगळ्यां देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून राखून मागता सर्पदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी खुशी पाडून थिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वीर आमच्या काळार तुजीं भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचें गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजडूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना लोककोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्या वचना जावपाक रस्त्या वेल्या सुफाच्या दोऱ्या वाटेन चलूंक लागली वाटेर लोकांक पुरो जालें ती देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागली कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली
ह्या अरण्यांत आमी मरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसले तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक साबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचें सोरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइसेसान परचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइसेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरोपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. पोतून म्हणया, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडून दी. म्हज्या आकाताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतली आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या मागणें आयकून घे. आपल्या उंच पवित ठिकाणा तावन सर्वेस्परान वडोव घालो. सर्गार तावन प्रितुमीचेर ताणें दयाल नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोगता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सत मानिना जशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींचतान हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवन. आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण तें समजूंक ना. त्या पासत जेजून म्हणलें,
तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजे वस्तुंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां, आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. तुझ्या भाव भयणीनो, पातोक मरण हाडटा, आनी पातोक जें मरण हाडटा तें आमचे सवें आस पर्यंत आमचेर मरण आसा. आनी जेन्ना हें पातोक आमी आमचे वेलें काडून उडयता तेन्ना आमचें सवें जिवीत आसा. हें सादें गणीत आमच्यान समजूंक जाता. जाल्यार पातोक काडून उडोवप कशें? ह्या दिसांनी कुमसारां चालू आसात. कुमसाराच्या साक्रामेंतान हें पातोक काडून उडोवंक जाता. पूण कुमसाराच्या साक्रामेंतान पातोक काडून उडोवंक जाता हाचो अर्थ हो न्हय गेलो पाद्री मुखार दिमी गायली, सदांची वर्साची वर्सां सांगता तींच पातकां सांगली, निवळ जालो आनी आयलो ना, हें कुमसार न्हू. ही एक फॉर्मेलिटी, आनी ह्या दिसांनी घडये आमचे मदलीं आमी जायतीं जाणां असल्यो फॉर्मेलिटी करता. कुमसार म्हणल्यार बेश्टें गेलो, दिमी गायली, आनीक सदांची वर्सावळीचीं पातकां सांगलीं आनी आयलीं ना. कुमसारान भोव करून जें आमकां जिवीत दिवपी कुमसार आसा तातूंत पातकाची ओळख घेवंक एकदम गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां ही घडणी मेळटा जातूंत ह्या लोकांक सोरोप चापताले आनी लोक मरतालो, विकाळे सोरोप. आनी हे विकाळे सोरोप कित्याक? देवानूच तांकां धाडलेलें. कित्याक ही पोरजां निबोर मानेची जाल्ली, देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलयताली, आनी देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आपल्या प्रवाद्याचेर आड उलोवपी हे परजेक देवान हे सोरोप धाडून खास्त दिली. बेस्ती न्हय, ह्या सोरपान घांस मारीत जाल्यार तो लोक थंयच मरतालो. पॉयझनस स्नेक्स. आमकां एकदम गरजेचें जें पळोवपाक तें हें सोरोप. जरी तर घांस मारून लोक मरता जाल्यार देव मोइजेसाक जेन्ना मोइजेस मागता देवा लागीं, सायबा वाटाय आमकां, ह्या लोकांक वाटाय, तेन्ना सोरोपूच वयर खांब्यार काडून दवरूंक लायता. कित्याक गाय? सोरपानूच घांस मारल्यार मरता आनी वयल्यान वयर खांब्यार काडप हो सोरोप. आनी वयल्यान तांकां देवान म्हणलां तो सोरोप जेन्ना वयर उबारला तेन्ना जो कोण ताचेर नदर मारता तो वाचतलो. हे आनी कसलो जादू कसो? पितूळचो सोरोप वयर उबारून दवरला खांब्याचेर, त्या सोरपाचेरूच नदर मारीत जाल्यार तूं वाचतलो. आनी सोरोप म्हणल्यार खरेपणी देंवचाराची खुणां कशी. पयलींच जावन जेन्ना मनीस पातकान पडलो, एक नाडलो देंवचारान, तेन्ना सोरपा वरवीं हो देंवचार आयल्लो. म्हणटच हे परजेक सोरोप म्हणल्यार एक देंवचार. आनी तरी आसतना देव ह्या देंवचाराकूच वो देंवचाराची खुणां जी आसा ताका वयर काडून दवरूंक लायता. ताचेर नदर मारीत जाल्यार तूं वाचतलोय. आनी खरेपणी जे कोण ताचेर नदर मारताले ते वाचताले. सादी वस्तून घडये आयज कुमसाराचे बाबतीन आमच्यान तें समजूंक जाता हे भाशेन. ज्या मेरेन तूं त्या सोरपाक पडे न्हय जाल्यार तूं वाचचो न्हय. म्हणजे पातोक जें आसा तें तूं पळय न्हय जाल्यार तूं वाचचो न्हय. पातोक जरी तर तूं ओळखून घेना जाल्यार वाचचो न्हय. वीक भितरल्यान सावन सुटोवन मरतलोय तसोच. आयज जायतीं जाणां बेश्टेंच अशेंच जिवीत चालूच आसा. पातोक आपलें ओळखून घेवंक तयार ना. थोड्यांक पातोक जें आसा तें पातोक न्हूच जाल्लें आसा, सदांचें जाल्लें आसा. कॅज्युअल लायफ, इट्स नो मोर अ सीन. पूण भितरल्यान सावन वीक सुटत आसा. म्हणटच पातोक ओळखून घेवप एकदम गरजेचें आनी त्या पातकाचेर नदर मारप एकदम गरजेचें.
आनी तेन्नाच मनीस वाचता. जशें आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकल्यान आमकांच हो प्रश्न करूंक गरज. जीं पातकां हांव आदारतां हांवें तीं मानून घेतल्या तें पातक म्हूण. एम आय रियलायझींग दॅट दीस इज अ सीन? जरी तर आजून पासून करूंक ना जाल्यार आजून मरणाचे वाटेर आमी आसा. पूण जरी तर आमी आमचें पातक ओडकोलें आनी समजून घेतलें जाल्यार आमी जिविताचे वाटेर आसा. कित्याक जेन्ना आमी पातक ओडकोलें तेन्ना त्या पातकाचे कुशीक जेजू आसा. तशें जेजून म्हणलां, जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारतल्यात तेन्ना आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलों. जेन्ना तुमी म्हाका उंच उबारतल्यात तेन्ना तुमकां समजून येतलें की आसा तो हांवूच. तो देव जाच्यान तुका साल्वार करूंक जाता तो हांवूच. जाणें तुका रोचला तो हांवूच. कित्याक जेजूक विचारलोलें, तूं कोण तर? हू आर यू? आनी तेन्ना जेजून सांगलें, हांव आसा तो हांवूच. जाल्यार ताच्यान आमकां सोडवण दिवंक जाता आनी ताच्यानूच दिवंक जाता. आनी ही सोडवण मेळटली जाल्यार पातक ओळखून घेवंक गरज आसा. तर ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया. आमचें जण एकल्याचें पातक आमी खरेपणी ओळखून घेवन त्या पातकाक आमी पातक म्हणूंक आनी तें पातक आमी देवाच्या हातान घालून ताचें भोगसणें मागून जिवीत जडूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या उचुचेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बोगोस आनी आमची ओसोक्त अतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून
सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचा सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनः जीवन वळावली, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पातकाचो भस्म करतलो जाल्यार पातक ओळखून घेवंक गरज. पातकाक आमी जाणा जावंक गरज की हें पातक म्हूण, आनी देवाच्या हातान ताका घालूंक गरज. हीच कृपा आमकां मागुया. पातक ओळखून घेवन तें देवाच्या हातान घालून सोडवणेची वाट चलूंक सगळीं बराबर जेजूची केल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय करूंक दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर जेवण म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता. सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत तुजो मोग करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या प्रेमान आशेता. आशेता. हे घडयेक एक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आपली वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या खालसाण ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या खालसाण आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता हांव तुका वेगळटा आनी आकोच आनी आख्खी तुका एकवडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितीच वेगळो जावन हीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. Casti formor carum, pacchiactaror tiucia, novia civi gorcia, papantu catalo, it lobovit papa, papian somo chelo, aplia povit puta, pacian so iść chelo, pacia patinicia, mogaliśta Jezu, am się dziwi podo, am się dziwi podo, pacia patinicia, mogaliśta Jezu, am się dziwi podo, am się dziwi podo, pacia patinicia, mogaliśta Jezu, maka kalzan dorum, cursar tum bran sortai,
म्हाका धरणी वयलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून घेतलो म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी हे सर्गीच्या देण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. कालच्या दिसाक आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीसाची सासूमाय सोंपून गेल्या. आयज 10:30 वाजता तिचो इंतेर जातलो. खेरीत भाशेन ह्या गोराब्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे